आणि सेम परिस्थिती आम्ही आसगांव फाटी पळयलेली आणि आता हे कंटिन्यू जायत आसा। म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएमान एक सर्क्युलर काडपाची गरज आसा की सगळ्यांची घरां आमी बाउन्सर घालून सगळ्यांक खाली करतले म्हणून। आयज गोयचे पुलीस सक्षम ना कशें दिसता म्हाका गोंय सांबाळपाक। आयज बाउन्सरांची गरज पडटा आणि पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना कोण कंप्लेनी करूंक वयता तांकां वरां बसोवन दवरता। सो वेलकम टू जंगल राज। सध्या गोंय हे जंगल जाल्लेलें आसा आणि हांगा जे कोण पैसेकार आसा आणि जेंचे कडेन गुंड प्रवृत्तीचे लोक आसा तेच हांगा राज्य करूंक शकता हे आयज सिद्ध जाल्लेलें आसा। कित्याक सांग हे कंप्लेनी परत जायत आसा। आमी पयलींच सांगला लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारखे आउट ऑफ कंट्रोलान ना म्हणून आमच्या। आमी गँग रेप पळयले जे गोंयांत केन्ना जायनासलेले, चायल्ड मॉलेस्टेशनां पयली, हे जे टेन्युअर आसा सरकाराचे वर्स्ट टू वर्स्ट सारखे। आणि आयज जे लोक घरान रावतात तांकां बाउन्सर घालून काडटात ही परिस्थिती आयज कॉमन जाल्लेली आसा। सो आणि ह्याच्या फुडें कितें उलयनचे दिसना। प्रमोद सावंतान जाप दिवपाची गरज आसा कित्याक फाटल्यान म्हाजे उबो आहा तो गोंयचो पयली डीजीपीची फॅमिली आणि दुसरे म्हटल्यार फ्रीडम फायटराची फॅमिली। आयज जर फ्रीडम फायटराची फॅमिली सुरक्षीत ना जाल्यार कोण सुरक्षीत आहा ह्या प्रश्नाचे उत्तर गोयच्या सीएमान दिवपाची गरज आसा। कित्याक सांग हे केसी आता वाढत चल्लेले आसा आणि म्हाज्या हिसपान जाल्यार फाटल्यान आहा ती फॉरेन नॅशनल ही न्यूज आख्ख्या वर्ल्डाक पावतली आणि आमच्या गोंयांक शाबासकी मेळटली अशी म्हाका जाल्यार दिसता। कितें आनीकूय जर तुमचें पोट भरोंक ना न्हू जाल्यार घरांत घुसा आणि रेप करपाक लाया। देव बरें करूं।